सदां चिंतताले की मार्केटांत जे आसा ते कितें पळय हाडटा आनी विकता ते सारके विकना, तेमकां ना ट्रेड लायसन्स ना तेमचे MRP ना कांय ना। आयज जो आमी इतलो हो प्रोडक्ट पळय दवरला, आमचो FDA चो ऑफिसर येयल्लो आसलो, आमी ते कापयले त्या प्रमाणे ताणें हो माल जप्त केलो आयज। आनी हो पळोवपाक गेल्यार सगळो कलर मारलो आसा, आर्टिफिशियल कलर, आनी हो कलर हांवें आमचे मनीस कितलेशे बरे जावन पडले। कोण जाणा आतां थोडे आहा जिते हो मेले, कितले हॉस्पिटलांत एडमीट केले। आनी हे मार्केटाचे भायर आसा तेन्ना असले हेजे फुडें जे पळय हे प्रोडक्ट जो हाडून विकता हो हाडूं नजो। तेमचे कडेन बील ना, तेमचे कडेन तेमचे MRP तेजेर कांय घायली ना, आनी ते FDAचे तेमचे कडेन लायसन्स ना। आनी आयज पळय हे जे आसा असले हो फूड आहा, फ्राय फूड जे आसा हो वेपार आहा तो आमी भुरग्यां खातीर भुरग्यांक व्हरता घरा कडेन। आनी आयज जर हे भुरग्यांनी खायलें जाल्यार कितें जावपाचें? कितलीं भुरगीं आमची बरें पडलीं आमकां कळ्ळेंच ना। आयज नदरे येयलें हे कारण जे जाता ह्या फूड कलरा लागून म्हणून जो पळय आहा हो फ्राय फूड जो स्टाफ आहा तो ह्या भाशेन आमी घरा भुरग्यांक वाडटा आनी हो भुरग्यांक आवड आसा तेन्ना आमकां बरे पद्दतीन माल मेळचो विथ लेबल, तेन्ना बरें जातलें अशें म्हणून आमी करता। पूण आतां पडलें अशें जाला की बाजारांत कोणी कितें हाडून विकता, खावपाची वस्त जी आसा ते कितेंय बाजारांत विकता। आतां फूड एंड ड्रग्सान जे धाड मारला ती तात्पुरती एक दिसा खातीर, सदांच मारची ना, पूण फुडल्या ऑर्डर परत तेंच जातलें। कारण लोक आपल्या भुरग्यांचें कितें खावड व्हरता पळय, जे भुरग्यांक खावपा खातीर कितें व्हरतात तें फूड पॉयजनींग जावं, लोकांक किडनी लागून त्रास जावंक शकता, लिव्हराक त्रास जावंक शकता, भुरग्यांक कितें जावंक शकता।